मांद्रेच्या नव्या पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण बेरेस्तारा मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी जावपाचें आसा। मात ह्या उक्तावण सोहळ्याचें आमंत्रण सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत हांकां मेळूंक ना। संबंधितांनी दखल घेवंक ना जाल्यार काळे बावटे दाखयतले अशी शिटकावणी सरपंच अमित सावंतान दिल्या। आणि म्हाका हेचेर खुलासो करपाचो आसा आणि सरकाराक विनंती करपाची आसा की हे जे कितें चल्लां पळय लोकल बॉडीक सायडीन दवरून हे अशा प्रकारचे इनॉग्रेशन सोहळे हे खरोखरच जे माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांचे आणि 22 तारखेर जी रामप्रतिष्ठापन सोहळो जो अयोध्येक संपन्न जालो आणि सगळीकडे राम राज्य म्हणून जो चौफेर जो सध्या गाजावाजा चल्लेलो आसा ते हे राम राज्य हांव रिक्वेस्ट करता की राम राज्य अवतरलेले आसा 22 तारखेच्यान कृपा करून म्हणटा तशें रावण प्रवृत्तीचे विचार फुडें हाडपाचे न्ही। आणि जी कितें पत्रिका जी कितें निमंत्रण पत्रिका जी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जी कितें व्हायरल जाता आणि कलिग्सां म्हणटात तशे अनऑफिशियल कॉल्स लोकल MLAच्या ऑफिसांतल्यान फोन येतात हे अत्यंत चुकीचे आहा। गव्हर्मेंटाचो सोफस्कार गव्हर्मेंटान तेजें पालन करपाक जाय आणि गव्हर्मेंटान प्रोटोकॉल मेंटेन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। आणि हांव म्हणटा तसो वैयक्तीकरित्या अमित सावंत म्हणून आयज हांव गांवचो सरपंच आसा मांद्रे गांवचो आणि असलो अन्याय असल्या प्रकारचे म्हणटात तशे निग्लेक्शन हांव सहन करपी मनीस न्हू हे हांव क्लियर करता। आणि हांव विनंती करता की ही जी निमंत्रण पत्रिका जी व्हायरल जाता DGPच्या नांवान ती रेक्टिफाय करप आणि जर सरकाराक जर ते रेक्टिफिकेशन करपाचें ना जाल्यार हांव म्हणटात की हे टोटल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटात तशी गोंय राज्यांत चल्लेली आसा। नाईलाजास्तव जर सरकार जर ही जर मिस्टेक जर रेक्टिफाय जर करना जाल्यार काळो बावटो घेवन म्हणटात तसो हेचो निशेध म्हाका जाहीर करचो पडटलो फाल्यां, कित्याक हे अत्यंत चुकीचें आसा।